गोंयच्यान दर वर्स कमीत कमी 50 मिलियन टन मीन काडूंक दिवचें अशी मागणी गोंयच्या मायनिंगांतले जाळवणदारांनी केल्या। गोंयचे बार्ज, ट्रक आनी मशीनवाल्यांची शिष्टमंडळां बेरेस्तारा परवरे सुप्रीम कोर्टाचे कॅपिंग कमिटीक मेळून आयली। मायनिंग जाता तितले बेगीन चालू करचें आनी मिनाची निर्गत करूंक दिवची म्हूण तांणी मागलां। मिनाचे निर्गतीचेर बंदी घालची आनी वर्साक फक्त 5 मिलियन टन मीन काडपाक दिवचें अशें गोवा फावंडेशनान समिती कडेन मागिल्लें। सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ली कॅपिंग कमिटी सध्या गोंयांत आसा। अखिल गोंय बार्ज धनी संघटना, अखिल गोंय टिपर ट्रक धनी संघटना, अखिल गोंय मशिनरी धनी संघटना आनी हेर संघटनांच्या वांगड्यांनी ह्या कमिटीक मेळून निवेदनां भेटयलीं। उण्यांत उणें 5 कोटी टन मीन निर्गत करपाक दिवचें अशी मागणी अखिल गोंय बार्ज धनी संघटनेन केल्या। ते 50 मिलियन टन जर जाले जायत जाल्यार आमी बार्ज ओनर सर्वायव जावपाक शकता। आणि 50 मिलियन टन हे पर्यावरणवादी कितें म्हणटात 5 मिलियन टन जाले जाल्यार एकही गोंयकार जे मायनिंगाचेर डिपेंड आसा ते जगूंक शकपाक ना। सध्या ह्या 1.5-2 वर्सां भितर अर्दे मेल्ले आसा। हे बेगीच्या बेगीन चालू जावचे, 50 मिलियन टन करचे अशें आमच्या बार्ज ओनरा तर्फे आमी एक सबमिशन दिल्लें आसा। तांच्यांनी आमकां बरो वेळ दिलो, आमचें आयकून घेतलें आनी फुडलें कितें आसा तें सुप्रीम कोर्टाचेर आसा। पण गोंयकार म्हणजे आमी बार्ज ओनर जर जगपाक जाय जाल्यार 50 मिलियन टन हे हांगाच्यान एक्सपोर्ट जावपाक जाय। Now we got roughly 305 barges belonging to our members and आमचे टोटल डेड वेट 5,59,000 टन जाता। आमकां 123 ट्रिप जाय इकॉनॉमिकली वायबल जावपाक आनी आमचे रेट गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्ट असोसिएशन आनी गोवा बार्ज असोसिएशन फिक्स करता। सो आमी कमिटीक सांगले आमकां 50 मिलियन टन्स जावं ते मायनिंग जावं जाय ते डंप जावं तितून आमचें येना, आमकां 50 मिलियन टन जाय सर्वायव करपाक। तेमी आमचे आयकले विथ ग्रेट पेशन्स। वी आर थँकफूल टू देम फॉर गिविंग अस द ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मेकिंग आवर सबमिशन। उत्तर गोंय टिपर ट्रक धनी संघटनेन अशीच मागणी केल्या। सगळ्यांक काम मेळटलें तितलो जावकूच जाय। क्लाउड सांगता 5 तो घराडे एकट्यान उडोवपाचो 5,000 क्लाउडाक खबर चड आहा मायनिंग कितें चालू आहा ते 5,000 लाख उडोवन कितें कोणाक काम मेळटलें म्हाका सांग पळया। एकटो मनीस सांगूंक जालें जाता। आमची सगळ्यांची मागणी आसा 45 ते 50 मिलियन टन एक्सपोर्ट जावपाक जाय। आमची मागणी मान्य जाली ना जाल्यार सरकाराक परिणाम भोगचे पडटले अशी शिटकावणी अखिल गोंय मशिनरी धनी संघटनेन दिल्या। आज कमिटीक मेळिल्ले आसा आनी आमी रिकमेंडेड केला की जाता तितले बेगीन गोंयचे मायनिंग चालू जावपाक जाय। प्लस आमकां एटलिस्ट 40 to 50,000 मिलियन टन आमकां एक्सपोर्ट मेळपाक जाय पर इयर। सरकाराक गोंयच्या सरकाराक सांगपाक सोदता तात्काळ तेंच्यांनी 7 दिसां भितर आमचेर हे करचें ना जाल्यार येता त्या इलेक्शनाक आमी आमचो मार्ग वेगळो धरचो पडटलो, खंयचो तरी आमकां डिसिजन घेवचें पडटलें। सेजा गोवाच्या जनरल मॅनेजरान कॅपिंग कमिटीक मेळून मिनेरांचे म्हणणे कमिटी मुखार मांडले। Told that it is we are thankful to you for giving us the opportunity. Basically just wanted to take you through the context of Goan mining, how long it is going on and all, and what according to us can be the way forward. So they told no, we do want in writing or something like that. So they have given us time to submit everything in writing and then thereafter they will deliberate on that. But it seems to be that everybody looking at it positively. इतल्या मजगती अर्जदार क्लॉड आल्वारिसान बुधवारा कमिटीक मेळून मीन निर्गतीचेर बंदी घालपाची मागणी केल्ली। दर वर्सा 50 लाख टन मीन काडूंक दिवचे अशी सुचोवणी क्लॉडान केल्ली। ही कमिटी 15 फेब्रुवारा मेरेन सुप्रीम कोर्टाक अहवाल दितली। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। काणकोणांत चावडेवेल्यो कोसळपाक तेकिल्ल्यो दोनूय बिल्डिंगो सरकाराक मोडपाक दिवच्यो न्ही म्हणून रुबी रेजिडेन्सी डेव्हलपराचो संचालक प्रदीप सिंग बिरिंग हायकोर्टांत गेला। बांदकाम चालू आसतना पडिल्ले बिल्डिंगेक तेंकून आशिल्ल्यो दोनूय बिल्डिंगो मोडटले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणिल्लें। मात ताचेर सरकारान अजून निमणें कांयच थारायल्लें ना। काणकोण पुलिसांनी प्रदीप सिंग बिरिंगा आड FIR घाला आनी सध्या तो फरारी आसा। भारत डेव्हलपर्सचो संचालक प्रदीप सिंग बिरिंगाक काणकोण पुलीस फाटले कितलेशेच दीस सोदतात। बांदकाम चालू आशिल्ली बिल्डिंग पडून कितलेशेच लोक मेल्ले। ह्या प्रकरणात बिरिंगा आड गुन्यांव नोंद केला। बिरिंग फरारी आसा अशें पुलीस म्हणटात, मात तो आपणाल्या आदोगादाक मेळटा। रुबी रेजिडेन्सीच्यो 2 बिल्डिंगो मोडपाक सरकाराक बंदी घालची अशी मागणी करपी अर्ज ताणें हायकोर्टांत केला। ह्या अर्जाचेर 10 फेब्रुवाराक सुनावणी जातली। चावडे काणकोणांतली ही बिल्डिंग पडल्यार आतां 2 सप्तकां जालीं। प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जयदीप सहगल हे दोगूय आरोपी पुलिसांक अजून मेळूंक ना। ह्या दोगांकय फरारी घोशीत करचे म्हूण पुलिसांनी कोर्टान केस घाल्या। त्या अर्जाचेर अजून सुनावणी जावंक ना। रुबी रेजिडेन्सीची एक बिल्डिंग 4 जानेराक पडिल्ली।
ह्या वेळार 31 लोकांक मरण आयिल्लें. कितलेशेच जाण जखमी जाल्ले. ह्या कामगारांक भायर काडपाचें काम चालू आसतना शेजराक आशिल्ल्यो 2 बिल्डिंगो वांकड्यो जाल्ल्यो. ह्यो बिल्डिंगो मोडपाचो सरकाराचो विचार आशिल्लो, मात अजून निमणो निर्णय जावंक ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. तिसवाडी खोर्लेच्या फ्लॅक्स आर्ट फॉयलाच्या कामगारांनी बिरेस्तारा पणजे पाट्यावेल्या कामगार आयुक्ताचे कचेरे कडेन धरणें धरलें. मॅनेजमेंट कामगारांक पिट्टा, पगार साप्प उणे, मात कामगारांची करड काडटात. मॅनेजमेंट कामगार आयोगाकूय तोंड दाखयना अशें कामगार फुडारी राजू मंगेशकार म्हणटा. 8 दिसां भितर कामगारांचो प्रस्न सुटलो ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण तांणी शिटकावणी दिल्या. फ्लॅक्स आर्ट ही एक मल्टीनॅशनल कंपनी. गोंयांत ह्या कंपनीचो पगार जो आसा तो इवन लेस दॅन द मिनिमम वेजीस. आणि कामगार जेन्ना सवलती मागतात, पगार बरो मागतात, 12 14 वर्सां काम केल्ले कामगार जांकां 5,500 रुपया पगार मागता आसा तेजेर पगार बरो मागतात. मॅनेजमेंट कितें करता ह्या गोंयांत जाल्यार पयले तांणी कांय कामगारांक शो कॉज नोटीस दिल्यात, तेंचेर चार्जशीट फायल केल्यात, इन्क्वायरी केल्यात, काम सारकें जायना म्हणून 30 खोटे आरोप घालून सगळे फॉल्स केसीस. आणि बड्डी आणि सिक्किमा ट्रान्सफर केल्यात. आउट ऑफ 10 वर्कर्स ट्रान्सफर करता बड्डी आणि सिक्किमा रिवेंज घेवपाक, ओनली टू डिस्ट्रॉय द युनिटी ऑफ द वर्कर्स. आणि लेबर डिपार्टमेंटा मुखार जेन्ना आमी येतात तेन्ना मॅनेजमेंट ह्या लेबर डिपार्टमेंटा मुखार येना. फ्लॅक्स आर्ट मॅनेजमेंटान कंपनीन खोर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेटांची कंपनी आसा तांणी आज आमकां भायर दवरल्यात, म्हणजे बरेच दीस जाले भायर दवरल्यात. लेबर कमिशन आपल्याला मागे घेना. सो वी आर हेल्पलेस. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस गोवा स्टेट ह्या कामगारांक आपलो पूर्ण तेंको दिता. आणि हो प्रश्न जर 8 दिसां भितर सोंपलो ना आसत, मिटलो ना आसत, कामगारांक व्यवस्थीत जे बड्डीक आनी सिक्किमात ट्रान्सफर केला तांकां परत जर ह्या मॅनेजमेंटान आफयलें ना जाल्यार आमी हे आंदोलन जे आसा ते तीव्र आंदोलन करतले. आमी गोंयभर आंदोलन करतले ह्या कामगारां खातीर. पोरूं परस अंदूच्या सिजनात ट्युरिस्टांचो आंकडो 12% वाडला अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार सांगता. ऑक्टोबर डिसेंबर मजगतींच हो आंकडो इतलो वाडलो. आतां मेरेन 550 चार्टर गोंयांत पावल्यात. अंदू ब्रिटीश ट्युरिस्टूय मोठ्या प्रमाणात गोंयांत आयले अशें परोळेकार म्हणटा. 9 फेब्रुवारा सावन जावपा आशिल्ले ग्रेप एस्केपेड वायन फेस्टिवलाची घोशणा करतना परोळेकार उलयताले. डिसेंबर पर्यंत 12% टुरिस्ट आनी एडिशनल वाडले, म्हणजे 3 मिलियनाकून सुबेज लोक जाले. आमी जर इंटरनॅशनल फॉरेनर टुरिस्ट म्हणत जाल्यार सादारणशे 9.5% टुरिस्ट येवन गोंयांत वाडले. आमी सदींच म्हणटाले की युरोपियन टुरिस्ट आसा आनी बेजिकली युकेचे टुरिस्ट आसा, ब्रिटिशर्स हेंच्यांनी आमकां टुरिस्टांक फाट केल्या. पण ना, ह्या वर्सा युकेचे टुरिस्ट सुद्दां आमकां गोंयांत वाडलेले आसा. हरियाणा फरिदाबादान सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय कारागीर मेळावो जाता. अनु हो मेळावो 1 ते 15 फेब्रुवारी मजगतीं जातलो. हे फावट गोंय थीम स्टेट म्हूण मेळाव्यान वांटेकार जातले. पर्यटन खात्यान टुरिस्टांक खातीर गोंयची म्हायती दिवपी मोबायल ॲप सुरू केला. जीटीडीसीचो अध्यक्ष निलेश काब्राल अंदूच्या ग्रेप एस्केपेड वायन महोत्सवाचेर उलयलो. Great Escapade, the 8th edition of Great Escapade Festival 2014 is going to be organized from 6 to 9 February at Kampal grounds, which was organized last year Kerala Devashin. And we have a confined entry of 20 different wineries, not only of Goa, but all over India, who will be taking part in it. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.